नमस्कार पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार पळोवया 4 वरांच्यो खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्लीत मुखेल सचिवांच्या 5व्या राष्ट्रीय संमेलनाचे फुडारपण करतात। काल शुक्रार सावन सुरू जाल्ल्या ह्या 3 दिसांच्या संमेलनात राष्ट्रीय स्तराचेर जावपी उदरगती विशींच्या भासाभाशेंतल्यान केंद्र आणि राज्य सरकारांमदी भागीदारी वाडची अशी मोख ह्या संमेलनाची आसा। देशातल्या मनीसबळाक आणि समावेशी भावनेक बळगे दिवपा खातीर तेच प्रमाण फुडारातल्या उदरगतीची गती वाडोवपा खातीर एकीकृत रोड मॅप तयार करपा हेतान हे संमेलन सहकारी संघबलाच्या नदरेंतल्यान महत्वाचें ठरता। ह्या संमेलनात मुखेलपणान 5 मुखेल विशयांचेर चर्चा जातली, जातूंत मुळावी बाल्यावस्था, शालेय आणि उच्च शिक्षण, तेच प्रमाण कुशळटाय उदरगत, खेळ आणि अभ्यासा व्यतिरिक्त आयोजित कार्यावळींचो आस्पाव आसा। ह्या संमेलनात 6 आनीक सत्रांचे आयोजन केलां, जातूंत गुंतवणुकेत सदळसाण, प्रशासनात उद्देगाक संद, उद्देगातले धोके आणि ताचेर उपाय, आपुर्ती खातीरची स्मार्ट साखळी, संवसारीक थरावेली पर्यटन थळां, आत्मनिर्भर भारत आणि स्वदेशी आणि डाव्याच्या उग्रवादा विशयांचो आस्पाव आसा। घुवळी वखदां आड जागृताय वा ताचे आड लढो दिवप ही खंयच्याय एका संस्थेची न्हय, जाल्यार ती एक सामुहीक जबाबदारकी आसा, अशें भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत हांणी सांगलां। परवरे उच्च न्यायालयाच्या इमारतीत घुवळी वखदां आड जागृताय मोहिमेच्या उक्तावण कार्यावळीत ते काल उलयताले। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, वकील ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले। घुवळी वखदां कुटुंब आणि समाजाचे लुकसाण करता, अशें सरन्यायाधीश सूर्यकांत हांणी सांगलें। Manual stands on a platform like this in a hall graced by the young students, teachers, parents, public officials, and members of the media community. One is reminded of a simple truth. Namely, the issue we are to address does not belong to any one institution. It is not the concern of the police alone, or of the courts, or even the families alone. This issue belongs to all of us. The very diversity of this gathering tells me something important, that the problem of substance abuse is not confined to files and statistics, but is present in our neighborhoods, our classrooms, and at times within our own homes also. घुवळी वखदां आड झिरो टॉलरन्स हे राज्य सरकाराचे धोरण आसा, अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। Our children are the strength of Goa. They are our students, athletes, artists, the workers, and the future leaders. Drugs steals their potential and turn promises into pain. As a responsible government, we cannot remain silent. We must act firmly, and we are doing so. The government of Goa has taken a firm step to stop the drug abuse. We have made our law enforcement stronger and given a full support to anti-narcotics cell to act quickly and effectively. The regular raids are carried out, the drug sellers are arrested, and the networks are broken. We follow a strict zero tolerance policy. Whether it is a small dealer or a big gang, anyone involved in the drugs will be dealt with strictly under the law. We are also working closely with the central agencies such as the Coast Guard, Customs, and other enforcement agencies. Our coastline is being watched carefully. The surveillance has been increased. The steps are being taken to stop the drugs from entering our state. हडफड्या बर्च अपघात प्रकरणात क्लबाचे धनी सौरभ लुथरा आणि गौरव लुथरा हांची पुलीस कादय म्हापशेच्या न्यायालयान आनीक 4 दिसांनी वाडयल्या। इतले मजगती कांदोळी भलायकी केंद्राच्या बनावट ना हरकत प्रमाणपत्र प्रकरणात लुथरा भावांनी जामीन अर्ज केला, ताचेर सोमारा उत्तर गोंयच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयात सुनावणी जातली। remand
remand, they have to justify the basis for remand for claiming police custody that was given to the judge. We have not seriously opposed it as my clients want to cooperate with the investigation. So now they will be reproduced before the court on 29th December. From the arrest date, on the last occasion also, sir, your client said that he wants to cooperate the investigation. Today also he said, but he is not supplying the documents because police is telling that they are not. See, whatever the police is claiming, we will deal with it at an appropriate stage. Now, I don't want to divulge too much into, but they have been there at least from 16th, and this is a incident which has happened which is site specific when they were not even in Goa. And their general managers and other managers also have been in custody for such a long time. But still we are there, my clients are there, and they are affording full cooperation. टेमवाडा मोर्जे दर्यादेगेर ह्या मोसमात पयलेच फावट सागरी कासवान ताती घातल्यात. 26 डिसेंबराक सागरी कासवान 99 ताती घातल्यात. राना खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी ती सुरक्षीत दवरल्यात. हरमल अवर लेडी ऑफ माउंट कार्मेल इगर्जे मुखार भव्य नाताळ गोठ्याचे अनावरण जालें. होच्या कल्पतायेची सगळ्यांनी तोखणाय केल्या. नातळा निमतान हरमलांतल्या अवर लेडी ऑफ माउंट कार्मेल इगर्जीच्या प्रांगणात माउंट कार्मेल पॅरिश युथाच्या वांगड्यांनी सोबीत सुंदर आणि भव्य असो नाताळांचो गोठो उबारला. ह्या गोठ्याचे उक्तावण व्हडा दबाज्यान जालें. कार्यावळीच्या सुरवेक क्लबाचे अध्यक्ष सॅनफोर्ड फेर्नांडीस हांणी एकचाराचो संदेश दिलो. हो आमी गोठो केल्लो आहा. फर्स्ट टायम आरांबोलान आमी व्हडलो गोठो केल्लो आनी जायते लोक जावं इंडियन फॉरेनर हांगा पळोवंक येतात. ह्या गोठ्यान आमी देवीचे जल्म को जालो ते दाखयल्ले आहा, जावं वेरियस सीन आमी केल्यात, जावं बायबलाचेर आदारीत आनी जावं नॉर्मल वर्ल्डान जे जाता ते दाखयल्ले आहा, जावं ते फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन जावं मागीर तरणाटे जायती वायट व्यसनान पयस गेल्ले आहात ते दाखयल्ले आहा. जायते सीन आहात ज्यो बायबलान आनी आमच्या नॉर्मल वर्ल्डान ज्यो सिमिलर आहात त्यो आमी दाखयल्ले आहात ते गोठ्यात. आनी हो गोठो फर्स्ट टायम आमी आरांबोलान केला. आदी केन्ना व्हडलो येदो जावंक नासलो. फर्स्ट टायम गेला आनी बरो रिस्पॉन्स मेवलो आमकां लोकां कडल्यान तशेंच ट्युरिस्टां कडल्यान. आमकां गोठो करपाक 40 दीस लागले. फादरीन आमकां सपोर्ट केलो आनी आमचे यूथ आमी सगळे एकठांय येवन आमी हो गोठो केलो. आमच्या व्हडल्या तेंच्यांनी आमकां हेल्प केलो. ही आयडिया आमच्या फादर मोविनाची, तेणें आमकां सांगलें आनी आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन हें सगळें एग्जिक्यूट केलें आनी बरे भाशेन जालो गोठो. हो गोठो पळोवपाक येवपी प्रत्येकल्याक नाताळाचो खरो अर्थ आनी आनंद मेळचो अशी आमची इत्सा आसा अशें क्लबाच्यो वांगडी रिझमा रॉड्रिग्स हांणी म्हळें. आपली फॅमिलीक आशेतात, तांकां आश्रमांनी घालतात, जायते पूत तांकां आश्रमांनी घालतात. ते आपली फॅमिली आपल्याक परत केन्ना मेळटली हे आशेन ती रावतात. हो देखावो आमकां पळोवंक मेळटा. जेजू निरपराधी आसतना लेगून ताका बोणकोण फावो जाली. अशें जायते आमचे तरणाटे लोक निरपराधी आसून बोणकोण फावो जाता. तांकां आमी भेट दिवंक वावरुया. हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा गरीब मनीस आनी लाजार. ह्या गरीब मनशाक लाजाराचें कांयच पडूंक वचूंक ना. तशेंच जायते फावटी आमच्या जिवितान आमकां गरीब मनीस दिसतात वो लोक दिसतात जेंकां आमी कॅर करिना. असल्या मनशांक कॅर करूंक आमी वावरुया. दर वर्सा प्रमाण अंदूय हरमलच्या ह्या गोठ्याचें खाशेलपण म्हळ्यार ताचो आकार आनी तातूंत वापरिल्लें पर्यावरण पूरक अशें साहित्य. हांगा केल्ली दोळे दिपकावपी विद्युत रोशनाय पर्यटकांचें तशेंच थळाव्याचें आकर्शणाचें केंद्र थारलां. आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकता. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला जाचें नांव जावन आसा वेव्स. ह्या